Page number 8, A16. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी ते आसत ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसान वांटो घेतना ह्या मिसाचें जें खेरीतीन ते आसा तें मनांत दवरून आमी पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें मागया. देवाचें उतर आमी आयकता न्हय, खरेपणी आयकलां. कित्याक लागून आयकूंक जायना? कित्याक आमच्या चिंतनांनी वेगवेगळी आनीक चिंतनां आसात. ताका लागून देवाचें उतर आमकां आयकूंक जायना. देवाचें उतर आयकलें जाल्यार ही चिंतनां आमकां त्या प्रमाणे तांचो अर्थ दिवंक लागतात. खरेपणी देवाचें उतर आमी आयकूंकूच ना. ताका लागून तें आमकां समजना आनी समजना म्हणटच तें आमच्यान पाळूंक जायना. तर ह्या वेळार आमी देवा कडेन बोगसणें मागया. ही आमची भितरलीं चिंतनां आसात वो भावना आसात तीं आमकां आडकोळ हाडिना जावच्याक देवाचें उतर स्वतंत्रपणी आयकून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आदारून जियोवपाक आमी देवा कडेन आतां बोगसणें मागया. हांव पातकी सोदता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. आयज आमी जुवांव 23 हाचें फेस्त समोरमता. तर आमी ताच्या विनोतींतल्यान आमकां सगलें बरेंपण मागया. सोर पुदेदारा आनी सासणाच्या देवा, आख्खे तुजे पोरजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्यवंत जुवांवांक तुवें विंचून काडलोय. ताचे विणवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिंडांक दोळ्यान सांबाळ आनी सासणाचे सोडवणेचे वाटेर तांकां चलय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भगवंत पावलून गलाशेकारांक बरयलोले चिठी बेले वाचप. भावां भयणीनो, अब्राहमाक 2 पूत आसले म्हूण बरयलेलें आसा. एक चाकोणेचो आनी दुसरो स्वाधीन बायलेचो. पूण चाकोणेचो तो सोयंबाचे चाली प्रमाणे जल्मलोलो आनी स्वाधीन आसली तिचे एके बासावणे उद्देशें जल्मलो. ओपार घालून हे घडणेची खबर सांगल्या त्यो बायलो 2 कोरारांचे रूपकार. एकली सिनाय दोंगरावेली, ती गुलामपणाक भुरगीं जल्मा हाडटा ती हागर.
पूण वयर आसा तें जेरुजालेम आपले स्वतेचें आमची आवयती थोर बरयलोले आसा तें अशें. संतोश बरयत जा वाचते वस्त्रे भुरगें बाळ नासलोले बालोंतेराच्यो दुखी बगूंक नासलोले कुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो ताळो उबार तर सांडलोले बायलेक ओगली भुरगीं गोव आसलोल्याक तिचे परस उणी म्हणटच भावां भयणीनो आमी चाकोणीची भुरगीं न्हय बोगर स्वाधीन बायलेची आमी आमची स्वतेची जावची खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत गोठराबात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूम तुमचेर घेनाकात. देवाचें उतर देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. म्हणया आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. सर्वेस्पराचे सेवकानो वाखाणी करात. सर्वेस्पराचे नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची महिमा. जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सोद्रेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी प्रिथमेचेर नदर मारता. कालत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चित जावं. उद्गार Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. लोकांची उरपोंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणगेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर खास्तीचें फर्मोण मारतली. कित्याक ती पिरुतुमीचे शिमेत थावन सोलोमावाची जाणवां आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचें फर्मोण मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी कोणाचें आयकता? जेजूची उतरां न्हय, पूण खरीं ती आमी आयकता. कित्याक लागून आयकूंक जायना? भितर
आमचे सगळें आमच्या चिंतनांनी आमी थारायलेली जाता. आमी घोडेक स्वतंत्र आसूं ओ घोडेक बोनकोडीत आसूं, म्हणजे गुलामपणांत. अशें पयले वाचपान आमकां सांगलेलें आसा. आमी कोणाची भुरगीं, गुलामपणाची ओ स्वतंत्रपणाची? आयज आमच्यान कशें तें समजूंक जाता पळयात. आमी कशीं वाडलेलीं आसा, खंयसर वाडलेलीं आसा, हें सगळें आमकां म्हणून हितूं आडा येता. आमचीं चिंतनां एके वेरेन म्हणून हितूं वेतात. तातूंतलीं आमी स्वतंत्र जावंक जाय. कशें म्हणून स्वतंत्र जातले हांव? पयले सुवातेर आमचे मदें कितें चलता चिंतनांनी भावनांनी तें आमी जाणो जावंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान ताचेर म्हणून हितूं हें कितें जाता, कित्याक लागून जाता, खंयसर म्हणून आमी वेतात तें पळोवंक जाता. आनी हें आमकां दाखयतलो कोण? पवित्र आत्मो. कित्याक पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसा. तर हे भाशेन तर आमी नियाळ करीत आमच्या चिंतनाचेर आनी भावनाचेर आनी आमच्या चालीचेर, जाल्यार आमकां कळटलें की आमी खरी भितरल्यान स्वतंत्र आसा. कित्याक जेजून आमकां स्वतंत्र केलेलें आसा ह्या पातकांतलीं, ह्या सांखळेंतलीं, ह्या बोणकोणेंतलीं. पातक आमकां हे भाशेन आडा येता आनी आमकां फुडलीं पावलां मारूंक स्वतंत्रपणी दिना. आमी चिंतत घोडेक आमी स्वतंत्र आसा म्हणून, पूण आमी तरी पूण गुलामांत आसता. स्वतंत्रपण म्हणजे आमी दुसऱ्या पासून आमचें जिवीत वारोवंक तयार आसतले. आतां पळयात, दोखिणीची राणी जाणवाय सोदूंक आयली कोणा कडून? सोलोमावा कडून. पूण सोलोमाचें जिवीत कसलें आसलेलें? पयलें म्हणून हितून देवान ताका कृपा दिली, कित्याक ताणें मागलेलें म्हाका दुसरें कांय नाका, फकत तुजी जाणवाय दी म्हाका हें सगळें समजोन घेवच्याक. पूण मागीर ताणें आपलें जिवीत सगळेंच वगडायलें, बिगडलें, कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे तो जेलो ना. जोनासाकूय तेच भाशेन देवान धाडलेलो आनी जोनासाचें उतरां आयकून निनिवेचो लोक खरेंचपणी आपलें जिवीत बदलून देवा कडेन ताणें मागणें केलें, सायबा आमकां वाटय, आमकां वाचय, आमकां आनीक त्या भाशेन आमचें जिवीत सारूंक नाका. आनी देवान तांचें आयकलें. म्हणटच आमी तेच भाशेन जेन्ना आमी चुकता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक वायट करता, तेन्ना हें वायटपण दुसऱ्यांकूच न्हय पूण आमकांय खावंक लागतलें. आनी हातूंतलें आमकां भितरल्यान स्वतंत्र जावच्याक आमी देवा कडेन मागोवंक जाय. तर आयज आमी आग्नेलो जुझेप्पे रोंकाली ह्या सांताच्या जिविताचेर नदर मारता. तो एक सादो भुरगो आसलेलो. बेर्गामो म्हणटा पळय त्या प्रांतांत ताचो जल्म जालो, खूंय इतालियाक. पूण तो सदांच जें कितें कोत्तालो तें ठामपणी कोत्तालो. आनी हे भाशेन तो पाद्री जालो. रोखडोच मागीर ताका बिशप केलो. बिशप जाल्या उपरांत ताका आर्च बिशप केलो. आर्च बिशप जाल्या उपरांत कार्डिनल केलो. कार्डिनल जाल्या उपरांत मागीर तो पाप साहेब जालो. पूण हें सगळें काम करतना सदांच ताचे मदें म्हणा हितूं ठामपणी सगळें करूंक जातालें, कित्याक तो सदांच मागण्यांत आसतलो. त्योर्स तो केन्ना सोडिनासलेलो. तेर्सा बगोर ताचें जिवीत तो सारिनासलेलो. सायबीण मागीर ताका खूब मदत करताली आनी हे परी तो तिचे कडेन मागून घेतालो. तो ताणें कितें केलें? हाणें एक व्हड काम केल्लें आसा. इगोर्ज मातयेक ताणें जोनेल कशें उकडलें आनी वाटिकन दुसरें पळय स्टार्ट जालें. ताणें अशें म्हणलें, सगळें वारें भितर येवन इगोर्ज मातयेन आनी हो बदल घडोवन येवं दी. कसलो बदल? आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी आदले तरेन सादताल्या ते भाशेन ह्या फुडें आमी सादची ना. नवे तरेन आमी सारूंक लागया. जशें आमी पवित्र पुस्तक ताची समजणी दिताल्या त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सादतल्या, थंयसरूय आमी बदल घेवन येवंक जाय. कित्याक लागून? आमची वाड जालेली आसा, कितलो संशोधन करून आयलेलो आसा. तर हें सगळें आमी आपणांक जाय आनी देव आमकां हे परी आपलेंच उतर अदीक खोलायेन समजूंक दिता. ताका लागून ताणें इतलो बदल घडोवन हाडलो.
पयले सुवातेर पाद्री फ्रांसाक ते म्हणटाले त्या काळार आमी काम करून पाद्रीपण जेवंक जाय. ही तोडमोड इतली सुरू जाली की आख्या संवसाराक ही तोडमोड आसलेली, पूण ताणें ठामपणी सगळें स्पश्ट तांकां दाखयलें आनी कशे भाशेन जिवंक जाय ते ताणें निर्णय घेतले. दुसरें म्हणजे ज्यू लोक आसलेलो न्हय, तांकां खूब मारहाण जाताली, तांकां काडून उडोवंक सोदताले. ना, तांकां ताणें वाचयले, तांकां ताणें प्रोटेक्शन दिलें. प्रोटेस्टंट, ऑर्थोडॉक्स हे परी इगोर्ज मातयेन कितलोचो लोक एका हिंडांत रावन आसलेले, पूण आनी एक वेगळेपण करताले. ताणें स्पश्टपणे सगळ्या जाणांक आपले दाखयले, म्हणजे चिंतनांनी आनी उतरांनी आनी बरोवन सगळें स्पश्टपणे तांकां दाखयलें आनी तांकांय आपणायले. आनी ताणें कितें म्हणलें जाणें, जेजून म्हणलेलें सगळ्या जाणांक एकठांय करया, कोणा सोबें जेजू सोबें. तो ते भाशेन ताणें घडून हाडलें. म्हणटूच ताच्या जिवितान आमी तें पळयता की तो खरेंच देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेतालो. ताका सांत जॉन पॉल दुसरो ताणें ताका भाग्यवंताची म्हणून पदवी स्टार्ट केली आनी बेनेडिक्टान ताका सांत म्हणून मानून घेतलो. हे परी आमी ताचें फेस्त आयज संभ्रमता. ताणें देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें आनी तितलेंच बेश्टें वयले वयर न्हय, पूण आपल्या जिवितान तें दाखोवन दिलें. पूण आपुणूच न्हय, तो इगोर्ज मातशेचो श्रेश्ठ गवळी आसलेलो म्हणून आख्खे पोरजेक, आख्खे कॅथलीक धर्माक ताणें एक नवी चाल स्टार्ट केली आनी ती आजुनूय चालू आसा. तर आमी ताचे कडेन मागया, आमी सगळीं जाणां अदीक आनी अदीक जेजूच्या कोटान रावन आमच्या घोराब्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगोजेंत आनी आमच्या इगोर्जेंत हो बदल जेजूच्या उतरांतल्यान हाडपाक सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबे येता. तर आमची चिंतना, भावना, चाल जी आसा ती सगळी जेजून बरोवन येता. तर तें सगळें जेजून बरोवन आयलेलें जेजू सोबें सुस्कार सोडटना दिवया. ताचेर दवरलें म्हणटच तो तें स्विकारून नितळ निर्मळ करून आमकां स्पश्टपणी आपली येवजण कितें ती दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान भरून काडटलो. आनी हे परी आमची आदली चिंतना बदलोंक लागतली आनी नवी चिंतना आमचे सोबें उगडापी जातली. आनी तितलेंच न्हय, ताका सहकार करून तो आमचे सोबें हो बदल घडोवन हाडटलो. प्रत्येक सुस्कारांत हें आमचें सोबें घडोवंक लागतलें आनी आमचें सोबें घडलें म्हणटच आमी दुसऱ्यांकूय त्याच मागण्यांत धरून तांकांय इकुर्पा मेळोवंक लागतली आनी आमी सगळीं जाणां बरोबर हो संवसार देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय, त्या प्रमाणे आमी सगळीं जाणां जिवन हो संवसार आमी बदलून काडटले. देवाचे येवजणे प्रमाणे आनी देवाचें राज स्थापन जावच्याक. तर आतां आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया, देवान आमकां पेकोवणी दिवच्याक आनी आमचें जिवीत हे पेकोवणेंतल्यान नवे चालींत ताच्या येवजणे प्रमाणे, उतरा प्रमाणे मांडून हाडच्याक. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Page number 36, C20.
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बोमोगाळ बापा, जेजूच्या कोश्ट मोरणाच्या समर्पणान सगल्या संवसाराचे पातकांचें बोगसणें तुवें आमकां व्हडे दोळ्यान फावो केलें. तीच भेटवणी आमी भाग्यवंत जुवांच्या परबे दिसा तुका भक्तीन समर्पिता. ती तूं मोयपासान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंत थावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणांच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुझे पुनर्जीवन
जिविताचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खोरमारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. हे म्हत्वाचे मागणे जेजूच आमचे सवें तो म्हणटा कित्याक तो आमकां एकवटून आसा आनी आमी सगळीं ताका एकवटून जियेता. दर दिसा हे मागणे म्हणून आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागता. तर ह्या वेळार सगळ्या लोकांकूय जीं आमचे पासत वावुरतात, जांचे पासत आमी वावुरता, जीं आमची घरचीं आसात आनी तांकांय आमच्या मागण्याची मदत जाय. खूब जाणांनी मागण्याची विनंती केल्ली आसा, तांकांय आमी आमच्या मागण्यांनी दवरया. आनी जीं कोण आमचे पासत वावुरतात तांकांय अदीक आनी अदीक देवान सगळें बरेंपण फावो केल्या पुरो म्हणून आतां आमी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां तूं आमकां घरा आशिल्ल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कुडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page number 62, D28. म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, बागेवंत जुवांच्या काळजांत पेटलोल्या तुज्या मोगान थांबोवन नासलोल्या कोश्टां वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सुबेक खातीर आपलो जीव खर्चिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटलोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दर दिसा आशिर्वाद घेता. पूण आयज हांव जाणो की तुमी सगळीं जाणां हांगसर बागेवन फ्रांसीस शावेराशी येवंक आवडेतात. पूण आमी आजून इगोज उक्ती करूंक ना. पूण कोत्तेल्या तुमी जाणात की हांगसर लोकांक येवंक खूब आवड आसा. आमचोच क्रिस्तांवूच लोक न्हय, पूण खूब ट्युरिस्ट येतात. म्हणटच ते आयले जाल्यार कोरोना व्हायरसाक लागून तो अंतर धरपाक भोव कठीण जाता. ताका लागून ही बंदोबस्त आतां चालू आसा. सगळ्या जाणांक आमी घेवंक सोदता, पूण मीस आमच्यान घडये करूंक जायना जातलें. कित्याक इतलो लोक येवंक सोदता. इतलो लोक आयलो जाल्यार तांकां मागीर खेड जातली आनी मागीर तें बरें पडचें ना. तर हांवें अशें येवजिलां की तुमकां आशिर्वाद दितना ताचे रेलिकेनूच तुमकां हांव आशिर्वाद दितलो. पयलें मागणें म्हणटलो आनी मागीर बेसांव दितलो. आनी हे परी आमी उदीक आनी उदीक ताच्या मागण्यांतल्यान विनोतींतल्यान बरीं जावं आनी आमी फुडें वचोंक जेजूच्या उतरांनी आनी कन्यांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आतां हांव म्हणटा मागणें. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. Amen.
Page number 80. पुदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Page number 88, F5.